या प्रश्नावयल्यान राजकीय तापमान खूप वाढला। सध्याचे आमदार निलेश काब्रालान पक्षाच्या निर्णयाचेर आपली भूमिका स्पष्ट करत हांवें पयलींच जायत्या गजालींचो त्याग केला, आता कोणा खातीर असो प्रश्न केलो। दुसरे वटेन एसटी आरक्षणाचेर जाल्ले चर्चेक लागून शेजारच्या मतदारसंघातल्या फुडाऱ्यांचे दोळे कुडचड्याचेर बसल्यात। शेनवारा भाजपाच्या कोर कमिटीची बसका जाली। हे बसकेत हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा हांचे सयत नव्या भाजपा कार्यालयाचे आणि कुशावती कार्यालयाचे उक्तावण करपाविशीं चर्चा जाली। तशेंच केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितीन गडकरी आणि राजनाथ सिंग हांच्या गोंय भोंवडेविशीं हे बसकेत नियाळ घेतलो। गोंयकारांनी पीओपी परस चिकण मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्ती घेवच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें। तशेंच गोवा हाट आनी कुणबी विलेजीचे डिसेंबर म्हयन्यांत उक्तावण जातलें। हे खातीर थळाव्या हस्तकलेच्या कारागिरांक फायदो जातलो। लोकांनी हस्तकले कडेन एक वेवसायाची संद म्हणून पळोवची, सरकार मजत करपाक तयार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। सत्तरीतल्या काजरे धाट तोणीर घसघशार मरण आयिल्ल्या विद्यार्थ्याची फॅमिली चाळवली। मरण आयिल्ल्या विद्यार्थ्याच्या फॅमिलीन मुरगांवच्या दीप विहार उच्च माध्यमिक विद्यालयाकडेन आंदोलन करीत न्यायाची मागणी केली। शाळेच्या घाळपणाक लागून ही घडणूक घडिल्ल्याचो आरोप ताच्या फॅमिलीन करीत कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या। दिसभर दुयेती खातीर भलायकी केंद्र, पूण रातच्या वेळार सोरो पिवपाचें, धुम्रपान करपाक आनी पार्टी करपाची सुवात। असोल्डा हेल्थ सेंटराच्या लागसार रातच्या वेळार गैरवेव्हार चलता। ताका लागून भलायकी केंद्राची सुरक्षा आनी प्रशासनाच्या देखरेखीचेर गंभीर प्रस्न उप्रासल्यात। तशेंच लोकांनी हुस्को उक्तायला। गोंय राज्याक ड्रग्स मुक्त करपाच्या यत्नांतल्यान गोंय पुलिसांनी महत्वाची कारवाय सुरू केल्या। ऑपरेशन प्रहार खाला राज्यभरात घोळे पदार्थ, गुन्यांव आनी बेकायदेशीर कृत्या आड व्हड प्रमाणात कारवाय केली। या कारवायेत 12 व्यक्तींक अटक केली। एनडीपीएस कायद्या खाला 10 केशी नोंद जाल्यो। आदिवासी आरक्षणा खातीर केंद्र सरकारान अभ्यास करूनच कायदो केला। तशेंच कायद्याची अधिसुचोवणी केल्या। हे विशीं कोणेच गोंधळ निर्माण करचो न्हय। आता लोकसंख्ये प्रमाण आरक्षण मेळटलें। आयुक्ताची नेमणूक केले उपरांत खोलायेन अभ्यास करून ही प्रक्रिया या म्हयन्यात पुराय जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। तमनार वीज प्रकल्पा खातीर गोंय आनी कर्नाटकांतल्या 255 हेक्टरा परस चड रान जमनीचें रुपांतर करपाक तात्पुरती मान्यताय मेळ्ळ्या। हे मान्यतायेक लागून दोनूय राज्यांक जोडपी उच्च दाब वीज मार्गाच्या प्रकल्पांतलो एक व्हडलो अडथळो पयस जालो। केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयाच्या प्रादेशीक सशक्त समितीची बसका 30 जुलयाक जाली। सैमाची देणगी आशिल्ल्या रानांत रोयणींचेर फुलपी अळमी अंदू कुडचडेच्या बाजारात भरल्या। शेनवारा कुडचडेच्या अंबेडकर चौकात रस्त्याचे कुशीक भरपूर अळमी विकपाक उपलब्ध आशिल्ली। अळमी विकती घेवपाक लोकांनी व्हड प्रमाणात घुरी घाली। अळम्यांक खूप मागणी आसा। सध्या 300 ते 600 रुपया वांटो आसा। फाटल्या कांय दिसांच्यान घोग्यांनी पावस पडल्या उपरांत आता मातसो पावसाचो नेट देंवलो। शेनवारा सावन फुडले 6 दीस म्हळ्यार 8 ते 14 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नावेली धरिल्ल्या गांजा प्रकरणात अटक केलेल्या दुबावित आरोपीक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. दुबावित आरोप्याक कोलवाळ बंदखणीत दवरला. मडगांव पोलिसांनी कारवाय करीत 1 ऑगस्टाक दुबावित आरोपी मोहम्मद अझरुद्दीन नूर मोहम्मद हाका 4 किलो गांजा सयत अटक केली. ओडिसांतल्यान गांजो हाडिल्ल्याचे तपासात उक्ताडार आयले. मडगांव पुलीस मुख्यालयाच्या वाठारात नितळसाणीचो प्रश्न परतून एकदा मुखार आयला. वेगवेगळ्या गुन्यांवांनी जप्त केल्ल्यो गाडयो पुलीस मुख्यालयाच्या आवाठात दवरल्यात. तशेंच मुख्यालयाच्या सरभोंवतणी लेगीत कोयर साचला. हाका लागून साथीची दुयेंसां पातळपाक शकता अशी भिरांत मडगांव पालिकेचो आदलो नगरसेवक जाफर बुदानी हांणी उक्तायल्या. दोन 2006 वर्साच्या मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणात आरोपी नफियाज शेखान मुजत पूर्व सुटके खातीर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या प्रकरणातल्या दोषींक मुजत पूर्व सुटकेचा आदेश उच्च न्यायालयान हालींच दिल्लो. ते उपरांत आता नफियाज शेखान आपल्याक थाकाय मेळची म्हणून न्यायालयात धाव घेतली. सांग्या बामणसाय पुलाची अवतिकाय जाल्ली आसा. हे फाटभुंयेर सांग्यावयल्या काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन भौशीक बांदकाम खात्याक निवेदन भेटयलें. प्रवाशांची गैरसोय आनी सुरक्षेचो हुस्को दाखोवन 15 दिसां भितर ह्या पुलाची दुरुस्ती करची अशी मागणी ह्या निवेदनान केल्या. भारता खातीर हुस्को निर्माण करपी विधेयक अमेरिकेच्या सिनेटात संमत जाला. 86 आड 11 मतांनी हे विधेयक संमत जालें. या विधेयकांतल्यान भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगेरी, अझरबैजान ह्या 5 देशांचेर 100% मेरेन टॅरिफ लावपाची तरतूद आसा. शेनवारा सकाळी 6:30 वरांचेर हिमाचल प्रदेशच्या चंबा जिल्ह्यात एका खासगी बसीचो अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बस उमथली आनी बसीत आशिल्ल्या 8 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें, जाल्यार 10 जाणांक दुखापत जाली. ही बस बैरागर ते चंबा जिल्ह्यात वताली अशें कळटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेनवारा दिल्ली IITच्या विद्यार्थ्यां वांगडा संवाद साधलो. आपल्या कृतीचो देशाक कसो फायदो जावपाक शकता हे विशीं दर एकल्यान स्वताक एक प्रस्न विचारचो अशें प्रधानमंत्र्यान सांगलें. IIT दिल्लीच्या 57व्या दीक्षांत सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयतालो. दर एक पिळगी वेगवेगळ्या आव्हानाक तोंड दिता. फुडल्या 30 ते 35 वर्सांत पदवीधर विद्यार्थ्यांनी हातात घेतिल्ल्या वावराचो देशाचेर बरो प्रभाव पडटलो. केंद्रीय बंदरात जहाज येरादारी आनी उदकामार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी सी फेरर्सांची तोखणाय केली. दर एक सी फेरर सुरक्षीत आसा काय ना, दर एकल्याक समान आदर मेळटा काय ना ही सरकाराची जापसालदारकी आसा आनी सरकारान ती बेस बरी पाळ्ळ्या. मुंबय जाल्ल्या सी फेरर सेक्युरिटी सेफ्टी वेलफेअर ह्या कार्यावळीत मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उलयताले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि सगळ्या सहकारी बँकांक
नॅशनल अर्बन कॉपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन संघटनेत वांटेकार जावपाचो उलो मारला. मुंबईत राष्ट्रीय शार सहकारी अर्थ आणि उदरगत महामंडळाच्या नव्या कार्यालयाचे उक्तावण केले उपरांत गृहमंत्री अमित शाह हांणी हें उलोवप केलें. ही संघटना बँकिंग क्षेत्रात सेवा चड आधुनीक करपाक फायदेशीर थारतली अशें तांचें म्हणणें. फाटल्या कांय दिसां सावन जेपीएससी जेएसएससी परीक्षे घोटाळे विशीं रांचीत आंदोलन सुरू आसा. ह्या आंदोलकांकडेन शेनवारा झारखंड सरकारान संवाद साधलो. फाटले कितलेशेच दीस जाले हे विद्यार्थी उपोशण करतात आनी न्याय मागतात. देखून झारखंड सरकारान तांचे वांगडा संवाद साधून प्रस्न सुटावो करपाचें तांकां आश्वासन दिलां. यूपीआय आता गिरायकां खातीर फुकट उरतलो अशें भारतीय पेमेंट कावन्सिल ऑफ इंडियान जाहीर केलां. दर एका भारतीयाक कसलोच वेव्हार शुल्क घेनासतना तात्काळ डिजिटल पेमेंट चालू दवरपाक शकता अशें पीसीआयन स्पश्ट केलां. तशेंच ल्हान वेपाऱ्यांकडल्यान शुल्क घेवचे नात अशेंय तांणी स्पश्ट केलां. इंडिया पोस्ट डाक सेवा गिफ्ट्स खाला भेटवस्तू आणि इनामां दिता असो दावो करून सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपी पोस्ट सरकारान खंडीत केला. अशा खंयच्याय डाक सेवा गिफ्ट्स ऑफरा कडेन, इनाम येवजणे कडेन वा लकी ड्रॉ कडेन कसलोच संबंद ना अशें जम्मू काश्मीरात जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गाच्या साबार सुवातींनी वायट हवामान आणि रस्त्यांच्या वायट परिस्थितीक लागून अमरनाथ यात्रा स्थगीत केल्या. सुमार 2500 भाविकांनी पवित्र गुहाचे दर्शन घेतलां. पयलींच दर्शन केल्ल्या यात्रींक बाल्टाल सोडून जम्मू वचपाक मेळ्ळें, पूण हेरांक वायट हवामानाक लागून यात्रा मात स्थगीत करची पडली. आसामाच्या 13 जिल्ल्यांनी हुंवाराक लागून 1.55 लाखां परस चड लोकांक हुंवाराचो परिणाम जाला आनी मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 98 पावला अशें कळटा. सगळ्यांत चड परिणाम जाल्ल्या आनी लुकसाण जाल्ल्या जिल्ल्यांनी आयतार सावन सरकार सविस्तर मुल्यांकन सुरू करतले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार येवकार. दिस इज जस्ट खबरांचे खोबरे. सध्या राजकीय वर्तुळात अलायन्स करपाक राजकीय पार्टींक वेग येव ना येव, मात्र